I joined to It's speak brief, on the calling attention. एकूच इश्यू स्पीकर सर. मुख्यमंत्र्याने एकदा म्हणला की रायझिंग क्राईम इज इम्पॅक्टिंग टुरिझम अँड स्कॅरिंग विजिटर्स फ्रॉम रिटर्निंग टू गोवा. हो मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट हा. आता काल जे आमचे 2 दीस पयलीं बोड्ड्या म्हज्या मतदारसंघात ते शेतीचो इश्यू जाला. थंय एक पुलीस पझल्ड म्हणून आहा. पुलीस म्हणजे पुलिसेक कळना वेदर इट्स अ फेल्ड रॉबरी ऑर एन अनप्रोवोक्ड अटॅक. कित्याक ताणें मारले अटॅक केल्यान कांय चोर नासतना गेलो. स्पीकर सर 5 वर्सां पयलीं एक स्वप्नील वाळके म्हणून ताका असोच मारिल्लो. सकाळीं म्हळ्यार दिसा ढवळ्याक फारान मारलो प्लस ताका स्टॅब केलो आनी तो मेलो. जिवलर. सो इश्यू कितें जाता सेफ्टी ऑफ बिझनेस. आज बिझनेस केलो शेतीचो धंदो सेफ आसा काय गव्हर्नमेंट ताका सेफ्टी दिवंक शकता वा ना. आनी एक केस आसा स्पीकर सर. केप्यां मेयांत एक रोहन नार्वेकार म्हणटा पुलीस कॉन्स्टेबलाचेर थापड मारले. झगडी आडायतना थापड मारले. जे मनशान थापड मारले ताका पुलिसान धरलोच ना. FIR रजिस्टर केली आनी हें जाली. जॉयसन फेर्नांडीस म्हणटा तो एक्युज्ड. पुलिसाचेर मारलो तो सुटलो. सो जेन्ना पुलिसाचेर मारून तुका पचता तेन्ना पुलीस तुका आनी भितलो कोण. सो स्पीकर सर हे डिटरन्स आनी एनफोर्समेंट म्हणटा थंय इश्यू जाता की बाबा कोणूच तुमकां भिना. जस्टीस बेगीन मेळना. अकाउंटेबिलिटी कोणाची ना. इनसफिशियंट प्रिव्हेंटिव्ह एक्शन म्हणटा आनी जायत ना आनी पब्लीक कॉन्फिडन्स कंप्लीट गेला. स्पीकर सर हे कित्याक वता. एक की सगळे पुलीस ऑफिसर खूब पुलीस ऑफिसर आहात. सगळे IPS ऑफिसर आहात. मेन पोजिशनाचे IPS. हे IPS ऑफिसर हांगा मजा मारपाक येता आसतले. एक गोंयांत कितें खावो पिवो मजा करो वेकेशन स्पॉट तो. गोंयकार जे पुलीस ऑफिसर आहात ते कालूस बाब म्हणटा ते भशेन कोल्ड स्टोरेजीन आहा. ते आशिल्ले तेन्ना गोंयांत इतलें जायनाशिल्लें. आमी आयकूंक ना की केन्ना भुरग्याक कोण चायल्ड मर्डर जातलो म्हणून. 5 year old child buried her body in the backyard. स्पीकर सर असल्यो जातल्यो म्हणून आमी चिंतूंक ना. हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन मातसो रिव्ह्यू करचो. ते दिल्लीवाल्यांचे चड हातूंत पडनाका. नव्या गोंयच्या ऑफिसरांक घेवन चलय गोंय.